कला अकादमीच्या टास्क फोर्स समितीन मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांची भेट घेवन आपलो अहवाल सादर केलो। टास्क फोर्स समितीन केल्ल्यो सुचोवण्यो चालीक लावपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलां म्हण समितीचो अध्यक्ष विजय केंकरे उलयला। अहवाल समितीन सादर केला। शुक्रारा हाचेर बसका जातली म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगला। आरडीएक्स गुवाहाटी परवरच्यान संजय मनाली। सीएमा कडेन मिटींग जाली आनी आमचो जे कितें कला अकादमीक लागून तेजे कन्स्ट्रक्शन आनी हांचो जे इन्स्पेक्शन आमी केल्लें ताजो रिपोर्ट तांकां दिला। राजन भिसे, रॉजर ड्रेगो, शीतल तळपदे 3 एक्सपर्ट ताजो रिपोर्ट जावन आतां सीएमान अशें आश्वासन दिलां की आतां PWD बरोबर मिटींग करून काम सुरू जातलें। सो फाल्यां 2 दिसांत ताजी मिटींग आसा आनी आमी जे कितें डिटेल रिपोर्ट दिला एक डिटेल पूण हाजेर जेन्ना काम स्टार्ट जातलें तेन्नाय आणखी रिपोर्ट दिवचो पडटलो। पूण सीएम हॅज एक्सेप्टेड एवरीथींग एंड सीएम हॅज सेड की ते काम सुरू जातलें आनी ताका लागून डिसायड करपा जाय कितले दीस जाय पडटले ते काम करपाक, म्हणून ते काम जातलें। आतां ते स्टार्ट जावपाची वेळ आसा। सावंडाचे बी तुमी सगळे आसा 18-20 पॉयंटां आसात रे, कितें सांगू तुका। ते आतां डिटेल करपा जाय, डिटेल दिला तांकां। स्लायड, लायट, सावंड सगळे ताका सीएमान एक्सेप्ट करचे पडटले तांकां। लाईट साऊंड हे काम परत करताले बाकीचे कितें आसा ते सगळे तांकां करचेच पडटले। मेजर तुमी खंयचे हायलायट सांगपाक शकता 2-3 तरी, कारण कलाकार सगळे गोंयचे पळयता ताका लागून। हायलाइट पण कितें जाय, लायट, सावंड, एसी, अकुस्टिक्स आणि कितें जाय तुमकां ताजे स्ट्रक्चर वेगळे तरेन जातले आसा तशें ओरिजिनल जातले अशी आमची इच्छा आसा। ब्लॅक बॉक्स ओपन एअर ऑडिटोरियम एवरीथिंग सगळ्याचे आमकां कितें जाय तेजो रिपोर्ट तांकां दिला अँड येस सेड वील डू इट। मेजर डिसिजन म्हणजे एसी पहिली जी वयर बसयल्या पळय ती शिफ्ट करपाक जाय हे ठरला। म्हणजे सगळ्यांनी गोष्टी एक्सेप्ट केला अंडर आम्ही करतले अशें ताणें म्हटलं। 2 दिसांनी मिटींग जातली, 2 दिसांनी फाल्यां एक आसा त्यांची मिटींग घेतलेली आता। आणि जे 3 एक्सपर्ट ज्यांची नावां आमी तांकां दिल्या, राजन भिसे, शीतल तळपदे, रॉजर ड्रेगो, ते 3 एक्सपर्ट तांणी एक्सेप्ट केला आणि काम कंप्लीट जायसर तुमची टास्क फोर्स कमिटी तशीच आसतली, कार्यरत आसतली आणि आमची सुपरविजन आसतली। कितें जाय कितें काम आसत ताजेर आमची सुपरविजन आसतली, PWDचो सपोर्ट आसतलो आणि ते काम ओपन एअरचे ताजे नवे टेंडर जातले, नवे सगळ्या खातीर नवो टेंडर जाता ते करपा जाय न्ही तांकां। आणि कला अकादमी बंद आसतली ह्या टायमार काय चालू थोडे डिसिजन ते घेतले की बंद करूंक जाय, बंद करून नासतना करूंक जाय, कितले बंद करूंक जाय ते आता PWD काय तेपाक जे कला अकादमीची मेळपाक आयलेली, कला अकादमीच्या टास्क फोर्सान आयचो रिपोर्ट जो आसा हो सबमीट केला। रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत ताची पुराय मिटींग ही हेच्या बरोबर फाल्यां जातली। रिपोर्ट तुम्ही वाचलो कितें पयला? रिपोर्ट आत्तां दिला मरे तेंच्यांनी, वाचतलो रोखडोच।